नमस्कार। आज देशाचो 74वो स्वातंत्र्य दिन। ह्या स्वातंत्र्य दिनाचे गोयच्या तमाम नागरिकांक परबी दिता। सगळ्यांक हे 74th इंडिपेंडन्साची कॉंग्रॅच्युलेशन्स। आज आमचो देश वेगळ्या संकटांतल्यान चल्ला। खूबशे लोक दुःखी आसा, कोणाचे कोविडा खातीर वायट जाल्ले आसा, कोणाचो बिझनेसाक मंदी आयिल्ली आसा, कोणाक जेवणाक त्रास आसा। ह्या सगळ्या संकटांतल्यानूय आज देश आज इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट करता। गोंयांक कोविडाच्या बाबतीन देशाच्या सरासरीन आमी खूब वायट परिस्थिती गोंयची आसा। गोंयांक आमचे जवळजवळ 10,970 पॉझिटिव्ह केसीस आसात आणि जी आमचे भाव भयणी आवयो मरण पावल्यात त्यो जवळजवळ 93। ह्या सगळ्यांक गरजे भायर मरण आयला। आमी सरकाराचेर तर निर्भर रावपाक शकनात। ज्या तरेन ह्यो कोविड सिच्युएशन गोंयांक हँडल जालो, सगळ्यांची आमची काळजी आमकांच घेवपा पडटली। या स्वातंत्र्य दिसाक प्रत्येकान स्वतंत्रपणे आपली काळजी घेवची पडटली ही आज आमी मागणी सगळ्यां कडेन करतात। प्रत्येकान सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूया, मास्क वापरूया, सॅनिटायज करूया आणि जो एक जगभर आज कोविडाचेर एक उपाय जो एक एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट आसा तो म्हणजे वाफ स्टीम घेवपाची रेग्युलरली। सेकंडली जात तितले आमी परत गरम उदक, गरम च्या, गरम सूप ह्यो गजाली जर आमी केल्यो जाल्यार आमकां सरकाराचेर चड डिपेंड रावपाक पडचें ना। आमी सगळे हे इंडिपेंडंटली करपा पडटलें। ही आमची आज एक इंडिपेंडंट डेची निमित्तान आमी सगळ्यांक गोंयकारां कडेन ही मागणी करतात। जय हिंद।